गोंयांत जावपी अंदूचो भांगरा महोत्सव याद दवरपा सारको करपाच्या हेतान गोंय सरकार वावुरता. गोंय सरकाराच्या मनोरंजन संस्थेच्या त्या प्रमाण काम चालू आसा. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मनोरंजन संस्थेच्या वांगड्या बरोबर मंगळारा अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारे बद्दल म्हायती घेवपा खातीर बसका घेतली. अंदूचो भांगराळो महोत्सव करपा खातीर सुमार 18 कोटी रुपया खर्च जातलो. आतां मेरेन सुमार 8,000 प्रतिनिधींनी अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नोंदणी केल्ल्याची म्हायती गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मनोरंजन संस्थेच्या वांगड्या बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. ह्या फावटीचो फेस्टिवल वेन्यू जे आसा ते ESG प्रिमायसीस, कला अकादमी, SPM स्टेडियम, जॉगर्स पार्क, मिरामार बीच, आयनॉक्स पर्वरीम एडिशनल आमी एड केला. एडिशनल 3 स्क्रीन ह्यो पर्वरीन आसतल्यो. तेच्या उपरांत आर्ट पार्क, चिल्ड्रन्स पार्क, कांपाल ग्राउंड आनी मांडवी प्रोमिनिजात. ओके, हांगासर वेगवेगळ्या इव्हेंट्स जे आसा ह्या सगळ्या वेन्यूचेर जातले. आतां पर्यंत करंट रजिस्ट्रेशनचो स्टेटस जो आसा which is almost 5,414 paid registration confirmed जाल्ले आसा आनी टोटल 8,000 स्टुडंट्स रजिस्ट्रेशन जे आसा हे 1,837 which is approved. Cine enthusiasting which is 4,668 which is paid again, and professional is 1,553 which is paid. एक रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा. आमी हे फावटी म्हणटा तशें टोटल सीट्स थोडेशे वाडयल्या आनी द टोटल सीट इनक्रीज फ्रॉम 2,538 प्लस 1 ओपन एअर स्क्रीन वीच इज टू द 3,218. पयलीं 2,538 538 आशिल्ले, तर सीट इनक्रीज जावन 3,218 प्लस 2 ओपन एअर स्क्रीन. हे फावटी 2 ओपन एअर स्क्रीन, एक मिरामार बिचाचेर ओपन एअर स्क्रीन जी आसा ती लागतली. फ्रिंज एक्टिविटीजान नवीन थोडेशे आमचे CEO, वायस चेअरमॅन, दे हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स अँड न्यू एक्टिविटीज दे हॅव इंट्रोड्यूस्ड, वीच इज द आर्ट कॉलेज ऑफ द गोवा, वीच इज क्युरेटेड द सेक्शन ऑफ द फेस्टिवल मायल. ताज्या उपरांत प्रोग्राम्स एट अ चिल्ड्रन विलेज and cultural program in art park, food and handicraft stall on the festival mile, exhibition on the film and entertainment, state pavilion. One naveen component I add kela for the from the different states. They will come and they have their own pavilion at a Kampal ground. At present the stalls 10 statini confirmation dila. They will come and they will exhibit Tancho Films activity and they will exhibit which is a state pavilion for the promotion of the film in the tourism and cultural. थंयसर वेगवेगळे इव्हेंट्स येता जातले. फिल्म स्क्रीनिंग अँड कल्चरल प्रोग्राम्स इन रिमोट तालुकास ऑफ द गोवा. वेगवेगळ्या तालुक्यांनी फिल्म म्हणजे ऑल द इनॉग्रेशन अँड क्लोजिंग फंक्शन इन ऑल द रवींद्र भवन, म्हणजे कुडचड्यार आसतले किंवा साखळेत आसतले, इवन दो मडगांव, वास्को. ओके, हांगासर हे दोनूय प्रोग्राम्स जे आसा हे दोनूय प्रोग्राम इनॉग्रेशनचो आनी क्लोजिंगाचो फंक्शन हो डायरेक्ट दाखयले वयतले. आनी बाकीच्या रवींद्र भवना कडेन आमी उलोवप सुरू केला. जे फिल्म स्क्रीन जे आसा स्क्रिनींग करता हे बी तेंच्या कडेन कॉर्डिनेट जाले जाल्यार थंयसर दाखोवपाची वेवस्था जी आसा हे आमी करतले. मिनी मुवीज मायना वीच इज अ शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स. ऑलमोस्ट गोवन आनी नॅशनल अशा 2 पद्दतीची कॉम्पिटिशन्स जी आसा वीच इज अ 7 to 9 minutes फिल्म जी आसा हेजे अट्रॅक्शन्स आसतले. ओके, 5 to 7. ओके, गोवन फिल्म सेक्शन हो वेगळो इंट्रोड्यूस केला. द गोवन प्रिमियर आनी नॉन प्रिमियर सेक्शन हे बी हेतूर घातलेले आसा. गोवन स्टोरीज इन अ कोंकणी फिल्म पॅकेज वीच इज ऑफिशियली दे इंट्रोड्यूस. आनी कोंकणी फिल्म जी आसा रेनी डे, आमोरी, दिगंत, जुजे, के सारा सारा आनी पलतडचो मनीस, ही फिल्म जी आसा ही फिल्म स्क्रीन केली वयतली. ओके, आतां 50th इफ्फी ग्रँड जावचो ह्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार हर तरेन आपलो प्रयत्न करीत आसा. आमी मॅक्झिमम म्हणजे हो इव्हेंट जो आसा हो चडांत चड बरो जावचो हाज्या खातीर आमचो आसतलो किंवा केंद्र सरकारचो आसतलो प्रयत्न आसा. 50th इफ्फी हे यादगार उरचे सगळ्यांक हाज्या खातीर ऑलमोस्ट आमचे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा विथ ए होल टीम दे आर वर्किंग हार्ड. टोटल बजेट ऑफ द इफ्फी पयलो एस्टिमेटेड बजेट जो आशिल्लो वीच इज एक्चुअली 24 crores आशिल्लो, बट हे फावटी आमी सगळे कर्टेल केल्या उपरांत आमी सगळे वेवस्थीत केल्या उपरांत तो 18 crores सुमार आयला. मॅक्झिमम आमी खंयसरूच क्वॉलिटीन कॉम्प्रोमायज करूंक ना.
खंयसरूच आनी आमी काही प्रोग्रामा खातीर जे करता तांच्या खातीर स्पॉन्सरशीप आयोजन केला बट 18 crore अप्रॉक्सिमेट बजेट आसा.